Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 हांगासर ह्या बाळू जेजूच्या पुनशेताक मोगाचो स्वागत मागता. तुमचे ते सवा इरादे घेवन ह्या पुनथळा तुमी हांगासर आयल्यात. बाळू जेजू तुमची ते सवा स्वीकार करून दी. तुमकां आपल्या बेसवांनी कृपेन भरून दी म्हूण आमचे मागणे तुमच्या खातीर जावन आसा. हे प्रत्येक आराधन तुमच्या खातीर आसता आसतना आज मोतीच्या पिडेन कश्ट दिल्या, विविध टेन्शनाक, डिप्रेशनाक, विविध संदिग्ध परिस्थिती वळख जाल्ल्या सर आमच्या भावा भयणी खातीर मागे एका मनाची काळजाची जावन सोम्या लागीं मागतना जायते अजापां करता, असर्यां करता, विस्मितां करतात, तसो सोमी जेजू येवन आमकां आप पडटा आनी गुण करता. ह्या वखदाक देखून भक्तीन आराधन करुया आनी आराधनाची गीत गावन सोम्याक आमी स्वागत करया. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. सांगा वाढत आल्या. स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, वगळा तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या. प्रणाम प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा. हे सोम्याक आमी आराधन करुया. सगळे काळसान आनी मनान ताची स्तुती करया. बवरतो देव आमचो सर्ग संवसार सोदरी आमचो पोसणारो आनी आमचो सांबाळणारो पत्नीन बोबरतल्या ह्या हर एक सेवकाक, हर एक रसनेक तो सांबाळता, मोग करता, बक्षिता आनी बेसवानी भरता. हे सोम्याक मेळोंक आमी आयल्या. हे सोम्याची स्तुती करूंक आमी आयल्या. हे सोम्याक आराधन करूंक आमी आयल्या. ह्या मुखांतर सोम्याची कृपा, सोम्याचे बेसांव जोडूंक आयल्या. भक्तीन आराधन करून आमी गावया. सर्वोद्वेदारा जेजू आराधन तुका, देण्या दातारा जेजू आराधन तुका. सर्वोद्वेदारा जेजू आराधन तुका, देण्या दातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन 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 जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या. प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या,
वंदन तुका जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या सगळे आणि महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या हात उभारूया हालेलुया हालेलुया हात उभार आमचं स्वामी आमच्या स्वामी काळजात समर्पण करून आधार करूया सगळ्या सत्य आणि सगळ्या काळजात समर्पित जीविताची सगळी 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 सगत घालून आमच्या स्वामी आराधना करूया हालेलुया 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 जेजू जेजू सम्या आम्ही तुका आराधन करता सगळ्या काळजा तुका वंदिता सम्या तुम वत्व देव काकू तिजो सागर तुका सा महिमा तुका जवर आधार हालेलुया हालेलुया लुया हालेलुया 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 स्तुती करूया वडा ताड्या हालेलुया 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 हाथ उभारना हालेलुया 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 निरंतर निरंतर हालेलुया 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 ओला मारा पवरता ओला मारा हालेलुया 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 अर्गान जेजो क्लब जेजो आराधन जेजो सगळ्या काळजा वंदिता सम्या तुका सा महिमा तुका जवर आधार उगलाप शदला बला बलंदला हाला हाला येसु येसुवे जेजो 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 हालेलुया 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 अर्गान तुका सम्या जेजू अर्गान तुका सम्या जेजू उगलाप तुका सम्या जेजू उगलाप तुका आराधन तुका सम्या जेजू वंदन तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 वडल्यान हालेलुया 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 अर्गान जेजू उगलाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 बसया मग बाबडी नोम सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा हे सुमी मेळोवंक आमी आयल्या व्हडा संख्येन आमी आयल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमी पळोवंक तुमकां खुशी गी वय संतोष गी वय देखून संतोषान आयल्यात की दुकान आयल्यात संतोषान बेजारायन आयल्यात कधी आयल्यात बेजारायन आयल्यात कधी आयल्यात संतोषान आयल्या दुकान आयल्यात संतोषान बेजारायन कधी आयल्यात संतोषान आयल्यात कोणा मेळोवंक जेजू हां कित्याक मेळोवंक आयल्यात अर्गां दिवंक मागीर कित्याक आयल्यात ताची स्तुती गाव ताची स्तुती करूंक ताका आराधन करूंक ताचें उतर आयकोंक आनी ताचें बेसांव जोडूंक मागीर वय हां बेसांव मस्त नमुन्याचें जेजू तुजें दिता जेजू मस्त नमुन्याचें बेसांव दिता भलायकेचें बेसांव समाधानाचें बेसांव हां संतोशाचें बेसांव शांतीचें बेसांव कळ्ळें की जैताचें बेसांव बरेपणाचें बेसांव निरंतर वळटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेजू उगलाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया हांगासर सक्रामेंता तुमी पळयतात न्ही गी हांगासर कालें दिसता बुंतोणी हां कालें किरणा किरणां दिसतात न्ही गी किरणां रेस म्हणटा न्ही रेस किरणां चडावत किरणां कोणाची येवची आमकां सूर्याची सूर्याची किरणां न्ही गी आमचो सूर्य कोण हां जेजूची किरणां ही किरणां कालें घेवन येतात जेजूची किरणां कालें घेवन येतात उस्वाड हां बेसाव हां बेसाव बेसांवां घेवन येतात बेसांव न्ही गी तांदूळ थोडे समाधानाचें बेसांव आसा थोडे तृप्तेचें आसा थोडे जैताचें आसा थोडे बक्षणाचें आसा थोडे संतोशाचें आसा हां थोडे आनी केले भलायकेचें बेस जायतीं आसात पळया ती निरंतर तुमचे थंय येतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही केदाळ येतात ही केदाळ येतात ही बेसांवां तुमचे थंय केदाळ येतात हां मागताना केदाळ येतात तुमी सक्रामेंताचें आराधन करतात तेन्ना येतात केदाळा
तुम्ही सक्रामेंताचे आराधन करतात तेच नाही येतात बेसावा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तुम्ही हांगासर आयले आता सोम्याची थोडो वेळ कोळसूंक सोम्याक आराधन करूंक आयल्यात न्ही हा आराधन केल्ल्या त्या वेळा त्या घडये ही बेसावा देवन येतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोण येनात कोण हांगासर वांटेली जायनात तांकां ती बेसावा मेळनात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हात खंय गेले हालेलुया 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 या 1 घंटो आम्ही सक्रामेंताचे आराधन करतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें ध्यान आमचें मन आमची सगत आमचें बळ दिवन आराधन करता तेन्ना कितें जाता सोम्याची बेसावां देवन येतात पळया हांगास आसा सोम्याची बेसावां तुमचे खंयचे बेसांव म्हूण सोदून काडा तुमी आराधन जाल्या उपरांत देखून तुमी येतात हांगासर देखून हांगासर 10:30 वरांक आराधन सुरू जाताना तुमी सगळ्यांनी हांगासर येवचें उरल्यान की आपूण हाडचें आनी 1 घंटो आराधन करता आसतना सोम्याच्या काकुळतेची सोम्याच्या कुरपेची सोम्याच्या भलायकेची सोम्याच्या समाधानाची बेसावां निरंतर तुमचे ते देवन येतात ही बेसावां जाय की नाका तुमकां जोडूंक जाय की नाका जाय की नाका तुमकां संतोष की नाही हा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी आमच्या हात उबारन ओडताळ्यान सोम्याची स्तुती करता तेन्ना खंडी जावन बेसावां देवन येतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांव येवन हांगासर 2 हप्ते जाले मात एक बहीण हांगासर आयिल्ली आनी म्हणाली म्हज्या माथ्यांत ब्रेन ट्युमर आसा डॉक्टरान सांगलां ऑपरेशन करीचें देखून तुमी आज मागचे म्हूण सांगलें आनी त्या दिसा ह्या हांव आयिल्ल्या दुसऱ्या शुक्रारा दिसा हांगासर तिच्या वचून मागणें केलें आनी उपरांत तिसऱ्या शुक्रारा ती आयली आनी म्हणाली फादर म्हाका हें मीस दिवंक आसा कित्याक म्हळ्यार हांव डॉक्टरा लागीं गेल्ली ऑपरेशनाची गरज ना तुज्या माथ्यान ते सगळे ट्युमर गुण जाला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड येताळयो बेटी आमी प्रेज द लॉर्ड हे आराधनान मात्र जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आराधना मात्र हा सोम्याक आराधन केल्ल्यानंतर सोम्याची कृपा सोम्याची बेसां वळोवन येतात आनी ती वळोवन येवंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जावय वळोवंक येवंक जाय देखून तुमी व्हडा संख्येन हांगासर येतात न्ही कित्याक येतात ती आशिर्वादां मेळटात ते आशिर्वादां मेळटात ते बेसांव मेळटात म्हूण तुमी येतात आनी येत खंडीत मेळटात की ना मेळटात की ना हात उबार सांगा मेळटात की ना हात उबार सांगा मेळटात की ना मेळ्ळा की ना मेळ्ळा मेळटात आनी मेळोंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो मेळटलें सर देखून हो कीर्तन 106 कीर्तन खंयचे हालेलुया हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हात उबारचें म्हळ्यार कितें शरण येवचें कोणाक म्हाका न्ही कोणाक जेजूक शरण येवचें देखून म्हजो हात दुखता गुमटी दुखता जाल्यार हात उबारता कित्याक सोम्याचे मुखार आमी शरण येवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो खंडीत सोमी आमकां बेसांवांनी भरता आनी खंडीत आमकां कृपा दिता आनी एक कीर्तन 106 म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा सर्वेस्परा अर्गां दिया कित्याक तो बरो सर्वेस्परा अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग सस्नाक थकता सर्वेस्पराच्या महान कृत्याचे कोण वर्णन करीत ताची कीर्त परगटूंक कोण सकत म्हाका तुका साध्य आसा की सर्वेस्पराची कीर्त परगट करूंक सर्वेस्पराची जाणवाय परगट करूंक म्हाका तुका साध्य आसा की बिलकुल साध्य ना म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराची कीर्त परगट करूंक बिलकुल साध्य ना पूण ती सकत आमकां ती कृपा दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी सोम्या मुखार हात उबारन सोम्याची स्तुती करूंक की फावो न्ही पूण जाल्यार देवान दिलें वर्तें देणें म्हूण सांगून हो संदर्भ आमी गळसूंक जाय देखून उबे रावया ताच्या मानाक ही गीत आमी गावया सर्वेस्पराक जय जयकार करुया म्हणलें गीत आमी गावचें ताळयो पेटून संतोषाक आसून नासून सर्वेस्पराक जयकार करया ताच्या मनाक दिव्या सर्वेस्पराक जयकार करया ताच्या नावाक महिमा दिव्या
पदवी महिमा ताची वर्णिया ओढा ताळ्या गाव्या पदवी महिमा ताची वर्णिया ओढताळ्या आम्ही गाव्या सर्वेस्वरात जयकार कर्या ताच्या नावा महिमानिव्या सर्वेस्पराक जयकार करूया ताच्या माना महिमा दिव्या पदवी ताची वर्णिया ओढा ताळ्या गाव्या पदवी महिमा ताची वर्णिया ओढताळ्यान आम्ही गाव्या कृत्य ताची पोळे गाव्या ताच्या मना कृत्य ताची पोळे गाव्या ताच्या मना दुस्माताची मुखार सर पडता वैभवता सो पडून बंदिता दुस्माताची मुखार सर पडता वैभव कसो पडून बंदिता हालेलुया हालेलुया हात उभार. हालेलुया 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 पेटून आम्ही गाव्या महिमाताची वाकण्या ताळ्यो पेटून आम्ही गाव्या महिमाताची वाकण्या हालेलुया 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 ताळ्यो पेटून आम्ही गाव्या वैभवता सोबतिया ताळ्यो पेटून आम्ही गाव्या महिमाताची वाकण्या त्याच्या नावाक आम्ही हात उभारया जीनभर ताका वाखाणया कीर्तनानं त्याची स्तुती करया मोलादीक मोग तसो नियाळया ताच्या नावात उभार्या जीनभर ताका वाकण्या त्याच्या नावाक हात उभारया शीणभर ताका वाकण्या कीर्तनानी स्तुती कर्या मोलादी मोगा सोनियाड्या कीर्तनानी स्तुती करया मोलादीक सुमोगियाळ्या कृत्यताची पोळे भव्यताच्या माना कृत्याताची पोळे भव्यताच्या माना दुस्माताची मुखार सर पडता वैभव तसू पडून बंदिता दुस्मंताचे मुखासर पडता वैभव सुपोळे मंदिता हालेलुया 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 ताळ्यो पेटून आम्ही गाव्या महिमाताची वाकण्या ताळ्यो पेटून आम्ही गाव्या महिमाताची वाकण्या ताळ्यो पेटून आम्ही गाव्या महिमाताची वाकण्या हालेलुया 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 सगळे घोडा ताड्या उला मारा निरंतर आमच्या समस्त
आमच्या रस्त्यावरच्या आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची स्तुती करूया आमचा समय आमच्यामध्ये असं सरकार संसार असो आणि देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जगोब असो देव आम्हा हरी एकला राक्षरी पुसो देव तुका जा महिमा तुका जा वरादर ओगलापू हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू अगलाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 बसया आम्ही अर्गान तुका सुमिया जेजू अगलाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 मग बोबडीनो आमचो सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा इकडी भर सुमया पळया इकडी भर सुमया कीर्तन हांगासर 50:7 कितें म्हणटा कीर्तन 50:7 कितें म्हणटा पळया मुजी काकुळत कर देवा मुजी काकुळत करे कितें मुझी काकुळत कर देवा मुझी काकुळत कर म्हटल्यान कितें मुझी काकुळत कर देवा मुझी काकुळत कर कित्याक हांव तुका शरणा येता कितें कित्याक हांव तुका शरणा येता हांव तुका शरणा येता शरण येता म्हळ्यार कितें सरेंडर जावचें हा सरेंडर तुका सरेंडर जाता समर्पण करता समर्पित करता बळ्या सरेंडर काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर कित्याक हांव तुका शरणा येता विघ्ना सोंपोसर तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत आसरो घेता कितें विघ्ना संपसर हांव तुजे म्हटल्यान विघ्ना सोंपोसर विघ्ना संपसर तुज्या पाकोट्याच्या पंदा तुझ्या पाकोच्या हांव आसरो घेता हांव आसरो घेता हांव आसरो घेता हांव आसरो घेता विघ्ना सोंपोसर विघ्ना संपसर तुज्या पाकोट्याच्या पंदा तुझ्या पाकोच्या हांव आसरो घेता हांव आसरो घेता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक कोंबी आसा आनी कोंबयेक 12 पिलां आसात न्ही गी हा 12 पिलां होय तींग जेला चायगा पोंथार एका फुलां झाडां मुळा उस्तून उस्तून खेळून आसात वय गी होय वयर तावन एक वयर एक गोणू कळ्ळें गी वयर रावंड मारता गुणीचे दोळे कोणाचेर आसात पिलांचेर पिलांचेर की कोंबयेचेर पिलांचेर हा पिलांचेर पिलांचेर आसा वय गी आनी गुणीची सावळी भुमीचेर पडल्ली कोण पळयता कोंबी कोंबी पळयता न्ही गी वय हे गी न्ही वय कोंबी पळयता कोंब पळयता कोंबी पळयता कोंबी पळयता आनी कोंबी कितें करता पिलांक पाडकाट्या पंदा हा धांवून वचून सकला पिलांगे बोंचीन हाडटा गे ना हा को 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 करता पळयता हा ताची कोंबी पाकोटे पडयता गे हा कितें जावं दी कोंबी कितें करता करता न्ही गे हा एक सैरान दिता सैरान कोता तुमकां वय इज्रायलांत आसलेल्यांक कोता सैरान कितें म्हणून बॉम्ब पडच्या पयलें न्ही गे हां तांणी शिपाणी वा बॉम्ब वा पिरांगी घालच्या फुडें सैरान दितात म्हण आसले खंय म्हणी वचून प्रोटेक्शन रुमां आसात थंय इज्रायलांत ताचे भितर तुमी रावचय म्हणून ताचे उपरांत इतल्याच मिनटांनी मिसल जाता डम्म पडटा वगैरे देखून अशें कोंबी एक सैरान दिता आनी सैरानाचो ताळो आयकल्ली पिलां कितें करतात धांवून हा? येतात खंयच्या कोंबयेच्या ताच्या दुसऱ्या कोंबयेच्या गी ताच्या ना तावयच्या. खंयच्या रुका मळा गी खंयच्या बोल्यांत गी कोलयेचे भितर गी खंय धांवनांत सुमार कोंबी आसोन दी त्या कोंबी सरशी धांवनांत कोंबी आसोन दी कोंबी सरशी धांवनांत ताच्यात आवय सरशी धांवन येतात पटापट पटकन धांवन आयली आवय रेडी रावली न्ही गे पाकोटे फुलोवन रावली आनी पुरा कोंबी भितर पिलांक गेल्लींत टप केदळ पर्यंत गोण हा पर्यंत ती गोण पळय केदळ पर्यंत सुतूर घालन 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 आसोन 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 पुरो जावन पाटी येता पर्यंत पळया देखून देवाचें उतर म्हणटा आयच्या दिसा विघ्ना संपसर तुज्या पाकटाच्या सावळेंत हांव आसरो घेता विघ्ना
संपसरी विघ्ना संपसर म्हण्यार ते पक्कीसला वा गुणितावना इल्ले विघ्ना निवारता पर्यंत ती पिला आवयच्या पाकोट्याच्या पोंदा मागीर आवय पाकोटे उपसेता पिलां पुरा बेदोनतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या जिवितांत ही म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कश्ट खंत बेजाराय विघ्ना ती शाश्वत न्ही कळलें की तात्कालिक ती थोड्या तेंपाची पक्की सला वा गुण शाश्वत गी रावता ती ना थोड्या तेंपा मात्र तशेंच हांगासरी आमची विघ्ना ती तात्कालिक ती टेम्पररी ताच्या उपरांत जैत आसा सुखा उपरांत दूख दुखा उपरांत सुख सुख आनी दूख रचलेलो कोण जेजू सांबाळटा आमकां सदां देखून आमी आमचे जिवितांत विघ्ना सोंपता पर्यंत कोणा सांगात रावंक जाय हा म्हज्या जिवितांत विघ्न आयले कश्ट आयले म्हूण सांगून आकाश सांडान एक बोंब्या देवा पुजा करूंक जाता बोंब्या देवा फाटल्यान देंवंक जाता जायना आमी कितें करता सेंस करता थोडे फाटी आमकां सोंसणी काय ना सोंसणी काय ना आमकां कळ्ळें पिडा आयली रापाक करून जायचें दाक्तराक गेलो फादर म्हाका पोटान दूख पाटीन दूख पेंगटान दूख म्हूण सांगलें दाक्तरान 3 दिसांचें वखद दिलें कळ्ळें की 1 दीस केलें गूण जावना 2 दीस केले गूण जावना टपक्क दाक्तेर चेंज कळ्ळें की प्रेजन ना दाक्तेर म्हळ्यार ताणें दिल्ली वखदां खावची तितली पुरसोत आमकां ना आमकां कोणी आपडतना गूण जायचे सोंसणी काय ना आमकां देखून आमी सुखीदार जाता पश्चात्तापावचे आमी कळ्ळें की देखून पयलें किर्तनकार कितें म्हणटा काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर कित्याक काकूळत कर कित्याक काकूळत कर कित्याक काकूळत कर तुज्या पाकोट्याच्या पोंदा आसरो घेनातल्या खातीर काकूळत म्हजी कर तुज्या पाकोट्याच्या पोंदा आसरो घेनातल्या खातीर काकूळत कर देखून एक घडी दोळे धांपया आमी दोळे धांपया क्लोज युअर आयज नीट बसा काकूळत कर म्हजी देवा एक घडी दोळे धांपा तेणें पळोवचें न्ही सगळां तुमच्या पातकाची तुमी काकूळत धरा तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्या बाळांनी केल्ल्या पातकांची तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान केल्ल्या पातकांची समय म्हणटा तुमी म्हज्या पासो रड नाकात बघा रडा तुमच्या पासूत आनी तुमच्या भुरग्या बाळां पासून देखून आमी आमच्या पातकाची काकूळत करूं समेलाची कृपा मागे हांव म्हणटा दोळे धांपूनच म्हणा काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर काकूळत म्हजी कर कित्याक हांव तुका शरण येता कित्याक हांव तुका शरण येता काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर काकूळत म्हजी कर हांव एक पातकी हांव एक पातकी वायट सवयांक वायट सवयांक वायट सालींक वायट सालींक बुलल्लो हांव बुलल्लो हांव लबदल्लो हांव लबदल्लो निसरून पडलां निसरून पडला पातकान पडलां पातकान पडला पातकाच्या कोंडांत पातकाच्या कोंडांत बुडोवन आसा बुडोवन आसा सोम्या जेजू सुम्यान जेजू काकूळतीच्या देवा काकूळतीच्या म्हजेर देवा काकूळत दाखय मुझे काकूळ दाखय तुज्या बोवोड काकूळतीने तुझ्या बोवड काकूळ म्हजी पातकां बगस मुझी पातकां बघ म्हज्या पातकांचे अपराध तुझ्या पातकाचे अपराध पुसून काड पुसून काढ तुज्या महिमेने तुझ्या महिमेन तुज्या बोवोड काकूळतीने तुझ्या बोवड काकूळ म्हजी पातकां सगळीं मुझी पातकां सगळी पुसून काड पुसून काढ म्हजें काळीज मुझे काळीज मेळें जाल्लें काळीज मेळे जाल्ले काळीज हिमाप्रास हिमाप्रास दोवें कर दोबे कर सोम्यान जेजू सुम्यान जेजू तुझे पवित्र रगत तुझे पवित्र म्हजेर शणै मुझे शेण तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका दोनी तळ कर म्हाका दोन्ही तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका नवो कर तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका सुडका दी म्हाका सुटका तुझ्या दे. रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका बाछावी दे म्हाका बचावी सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रगत तुझे रगत म्हज्या घराचेर म्हज्या घराचेर म्हज्या घरच्या संड्यांचेर म्हज्या घरच्या शणै सोम्या शणै सोम्या
तुझ्या रक्तानं मुझे घर मुझे घराणे दोन्ही तळकरे तुझ्या रक्तानं तुझ्या घरची आणि मुझ्या घराण्याची पातका दोन्ही तळकरे नितळकरे सुडका दी सोडवण दी काकुळतीच्या देवा काकुळ दाखय have mercy on me have mercy on me ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಕಾಕುಳ್ ದಾಕೈ ಸಮಯ ಬಕ್ಷಿ ಸಮಯ ಬಕ್ಷಿ ಸಮಯ ಕಾಕುಳ್ ಮುಜಿ कर काकुळकर आमची आबा बाबा काकुळकर आमची काकुळकर आमची आबा बाबा काकुळकर आमची पाप आदाने तुका दुखैने मंदा में तुझे ते मोडून तुका मी सांडले पाप झाले तुका दुखले मंदा में तुझे ते मोडून तुका मी सांडले काकुळकर आमची सोम्या जेजू काकुळकर आमची काकुळकर आमची सोम्या जेजू काकुळकर आमची दैविक मोगान पाप आदाने तुका मुसैले दैविक मोगाक तुका साडू तुवीत विसाले पाप आदारले तुका कुरसायले दैविक मोगाक तुका सांडून जीवित उबारले काकुळकर आमची पवित्र आत्म्या काकुळकर आमची 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 तुका नेगारले तुका दुखले दैविक देण्या दाताराक तुका मी पयस केले काकुळकर आमची पवित्र आत्म्या काकुळकर आमची काकुळकर आमची पवित्र आत्म्या काकुळकर आमची काकुळकर Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅರ್ಗಾನ್ ಜೇಸು ಉಗಳಪ್ ಜೇಸು ಆರಾಧನ್ ಜೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 कळबा पडी नो परत एकडी बोर सोमी आपण या सोमी आमच्या मध्ये हांगा सरसा सर्गा संसार सोदनी गुण करस वयस या सोम्या मेळोंक आमी आयल्या वय गे मेळोंक आयल्यात गे हां तशें म्हणटना आज ताचे लागीं ताचे तोंड बेसांव जोडूंक आयल्या न्ही गे तरी कसलें बेसांव जोडूंक तुमी आयल्यात हांगासर कसलें बेसांव दैविकत बेसांव जेजू जेवची पुरात दैविकत दैवीक बेसांवां विणे जेजूची बेसांव देवानात
पूण कसले बेसांव तुका जायचे आज शांती समाधान समाधान कळ्ळें? बरे भलायकेचें. समाधानाचें जावंक पुरो थोड्यांक समाधानाचें जायचें, थोड्यांक भलायकेचें जायचें, थोड्यांक जैताचें जायचें, थोड्यांक सुटकेचें जायचें न्ही गे हा हा नमो नमुनीचें बेसांव आसात आज. तुका खंयचें बेसांव जाय तें आतां सोमया मुखार तुवें सांगिचें कळ्ळें गे. आज विशेश करून जनरल रितीन आमी मोतीच्या समाधाना खातीर मागता न्ही गे. मोतीच्या पिडेन कश्ट तेले जायतीं जाणां आसात आजकाल. जायतीं जाणां कितें म्हळ्यार टेन्शन भुरग्यांचें टेन्शन, घोवाचें टेन्शन, बायलेचें टेन्शन, कामाचें टेन्शन न्ही गे, पयशांचें टेन्शन वय गे वय की न्ही. वय. काही थोडे पटी कोणी बेस्टेंस नांव पाड करतात, खबरो करतात न्ही गे, तें टेन्शन. नाका जाल्लें टेन्शन आसात. टेन्शनांतलो मनीस आसा ना हा टेन्शनांतलो मनीस आसा टेन्शनांतलो मनीस आसा ना. हर एकल्याक टेन्शन आसा. थोड्यांक ती टेन्शनां ओडून बगनात, थोड्यांक ओडून बगतात कळ्ळें गी. ती माती काण घेतात. जेवंक जायना, न्हीद पडना, तेंत चिंतून 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 कळ्ळें गी. शिरो मोठ्यो जातात, शिरो वीक जातात, अस्क जातात कळ्ळें गी. मागीर तुका कितें जाता म्हूण कळना. मोत पुरा करंदाय जाता, हिराराय जाता. थंय धांवया, हांगा धांवया, तें करया हें करया म्हूण बगता. आनी ह्या वेळार तूं कोणाक मेळटाय वचून हा दाक्तेराक मेळटाय. दाक्तेर कितें करता हा टेस्ट करता. गुडयो दिता, न्हिदेच्यो गुडयो दिता न्ही गे न्ही गे, आमालाच्यो गुडयो दिता वय की न्ही. आनी तुका अशें तूं दवरता. चिंतूंक सोडिना तुका, चिंतूंक सोडिना. आनी तूं तुज्या संवसारांत आसताय. तुका संतोष म्हणना असं नाही कळ्ळें. खंयच्याकी उल्हास ना, खंयच्याकी उर्बाना कळ्ळें गे. उर्बाना तशें उर्बाना अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कंगल जाता कळ्ळें गे. आनी त्या पासत आमकां ती धैर्य, ती सकत, ती जाणवाय कोणातान मेळाचें जेजूतान मेळाचें. वखदां खाण घेता मुसर मात समाधान आसता. वखदां खाणेना जाल्यार परतून मांडो कितें कितें जाता. मस्त जाणां आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कावन्सिलिंगाक बसल्यार जायतीं जाणां येतात, अपॉयंटमेंट काडून येतात. पूण थोडे फावटी म्हाका वेळ आसना कळ्ळें गे. फाल्यां या परवां या म्हणचें कितलें टायम मेळना. पूण मस्त जाणां आसा. तांकां एकामेका बुजोवणेची गरज आसा, मागण्याची गरज आसा. आज तांकां प्रते रितीन सोम्या मुखार दवरया, तांकां सोम्या मुखार दवरया. आमचे मदें जायतीं जाणां अशें आसूंक पुरो. सोम्या मुखार दवरया. सोमी तांकां आपडून दी आनी गूण करून दी. आनी कोण पळय असल्या पिडेंत आसा तुमी भिवची गरज ना. आमची मागणी तुमचे सांगात आसा. सोम्याचें बेसांव तुमच्या सांगात आसा. तुमकां आपडता ह्या वखदाक गूण करता तो. जेजू म्हणटा तुमी खंत काडची हा नका तुम्ही कणकाची तशें म्हणना तो. तुमी खंत काडची सोडा कळ्ळें. खंत काडची न्ही, खंत काडची न्ही, खंत काडचो नजो म्हणना तो. खंत काडची सोडा. मस्त पिडा येवची खंयच्यांत खंतीन. मानसी पिडा न्ही, उरल्यो पिडाय खंतीन तेंच्यो. चड टेन्शन करता येता मानसीची पिडा मात्र न्ही, उरले कुडीची पिडाय तुका येता. देखून जेजू म्हणटा खंत काडची सोडा. आमी खंत काडची. कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें पिवचें, कितें न्हेसचें न्ही गे. आयतारा मिसा वचोचें जाल्यार खंयचें पॅण्ट घालचें, खंयचें शर्ट घालचें, ताचे विशांत 1 घंटो चिंतचें. खंयचें कापड न्हेसचें, खंयचें चुडीदार घालचें, खंयचें सलवार घालचें, तेंच चिंतचें.
100 वण घालची तेन्ना काय घालचे खंयचे रांदचे कितें रांदचे आज मासली कडी करचे की चिकन करचे की दुकर करचे खंयचे करचे तेंत टेन्शन फाल्यां घालें करचें परवां घालें करचें जेजू म्हणटा खंत काडची सोडा खंत काडूंक नजो ती रूख झाडां खंत करता ते ना बऱ्यान ना ते असत ती सुकणी सावजा खंत करता ते ना बऱ्यान नातात की असत वय गे पळया ते पांचवें तण तें घोडी ना तें लोळी ना तें ओंपी ना कांय करना बरें तें संतोश बरी ता सांगी ना ती सुकणी पळया ती घोडी ना ती ओंपी ना तुलवो ना बरें करून पोट जेवण खावन आसात की ना तुप्यांनी बंद दवरतात गे ती ना दवरता ते ना आमी बंद दवरचे आमी खंत काडची आनी खंत काण कितें जावचें पिडेस्त जावचें देखून पिडेस्त जावंक प्रमुख कारण कितें खंत ताका आमी टेन्शन म्हणटा खंत देखून जेजू म्हणटा खंत काडची सोडा कितें करा कंद काडची सोडा खंत काडची सोडा देखून आमी खंत काडूंक नजो देखून म्हज्या मुखाच्या भावपणी न्हू एक घडी भर आमचे जिविताचें समर्पण करया हांगासर देवाचें उतर म्हणटा किर्तन 86 म्हज्या मागण्याक कान दी कितें म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी कित्याक हांव दुबळो कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी आनी निराधारी म्हाका राख म्हाका राख कित्याक कित्याक हांव तुजो भक्त हांव तुजो भक्त तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुजेर विश्वास तुज्या दवरलेल्या सेवकाक निवार तुज्या सेवकाक निवार आमी बेसांव जोडूंक आयल्या हांव घेना वय गे खंयचेय एक बेसांव वय गे जोडूंक आयल्या हांव घेना आयल्या आतां ते बेसांव जोडयले जाल्यार आमी आमचे सगळे समर्पण करूंक आसा हांव म्हणटा ताच्या फाटल्यान म्हणा सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या मागण्याक कान दी म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हाका जाप दी म्हाका जाप दी सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या मागण्याक कान दी म्हज्या मागण्याक कान डोळे दाबून व्हडल्यान म्हणा जाय सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या मागण्याक कान दी म्हज्या मागण्याक कान सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हाका जाप दी म्हाका जाप दी कित्याक कित्याक हांव दुबळो हांव दुबळो आनी निराधारी निराधारी कित्याक कित्याक हांव दुबळो हांव दुबळो आनी निराधारी आनी निराधारी म्हाका राख म्हाका राख म्हाका राख म्हाका राख म्हाका राख म्हाका राख कित्याक कित्याक हांव तुजो भक्त हांव तुजो भक्त हांव तुजो भक्त हांव तुजो भक्त तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुजेर विश्वास तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुझ्या विश्वास दवरलेल्या तुजेर विश्वास दवरलेल्या सेवकाक निवार सेवकाक निवार सेवकाक निवार सेवकाक निवार सेवकाक निवार सेवकाक निवार तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुजेर विश्वास सेवकाक सेवकाक निवार निवार तू म्हजो देव तू म्हजो देव म्हजी दया कर सोम्या म्हजी दया कर तू म्हजो देव तू म्हजो देव म्हजी दया कर सोम्या म्हजी दया कर म्हजी दया कर सोम्या म्हजी दया कर सम्या सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हाका कान दे म्हाका कान म्हज्या मागण्याक म्हज्या मागण्याक जाप दे जाप दे. जाप दे जाप दे मुगळ बाबडीनो खंडीत आयच्या दिसा तुमी तुमच्या मागण्याक कान दिता तुमच्या मागण्याक जाप दिता तुमकां बेसांवांनी भरता हांगासर आमचे समर्पण करया ह्या वखता सगळी तुमची कूड सगळी तुमची कश्ट वावंट सगळी सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिया कितें मागोंक जाय सगळें मागा हांगासर आमची भयण आसा 10वी कुलूस तिजी गेल्या पूण जाल्यार एका कुशीन ती हांगासर आयल्या सोम्याक आराधन करूं सोम्या पडोवंक आयल्या एक 10वी कुसूच ना तरणाटी भयण पूण सोम्याक समर्पीत करूंक हांगा ती आयल्या आसतना तिच्या खातीर मागया हांगासर जायती पिडेस्तां आसात कठीण दुखीन वळवळची आसात युट्रसाच्या पिडेन कश्टूची आसात काळजाच्या पिडेन कश्टूची आसात किडनीचें क्रिएटिन चड जावन कश्टूची आसात हाय डायबेटिकाची आसात गांठी दुखी शिरो दुखून कश्टूची आसात मायग्रेन आसा तशेंच थायरॉयडान कश्टूची आसात मतीच्या नासमाधानान कश्टूची आसात विविध कश्टां नश्टां वळख जाली सगळीं आमी सोम्याक समर्पया वखता समर्पया सोम्याक समर्पया आमी सोम्या जेजूची सगळी भलायकी संतोश आमकां येवं दी म्हूण मागया हांव मागतां तुज्या प्रांत तुमी मागा सोम्या जेजू सम्या जेसू तूं म्हजो वैज तू म्हजो वैज तूं म्हजो वैज तू म्हजो वैज तूं म्हजो देव तू म्हजो
देव तू म्हजो सोडवणदार तुमचो सेवकदार सुमया जेजू सुम्या जेजू हांव तुजो सेवक हांव तुजो हांव तुजो भक्त हांव तुजो तुजेर विश्वास दवरता तुजेर विश्वास तुजेर बावर्त दवरता तुजेर पातयेणी दवरता या बावर्तान या बाबा या विश्वासान या व्हड पातयेणीन सुमया जेजू हांव म्हाकाच तुका समर्पिता म्हजी सगळी कूड म्हजी कुडीची पिडा म्हज्या मतीची पिडा म्हजी कश्ट म्हजे वावंट म्हजी दूख म्हजी कंत म्हजी बेजाराय म्हजी अस्कतकाय म्हजे शिरांची अस्कतकाय सगळी तुका समर्पिता सुमया जेजू म्हाका आपड आनी गुण कर सुमया जेजू जायत्या पिडेस्तांक तुवें आपडले तांकां गुण केले तशेंच सुमया म्हाकाय आपड म्हाकाय गुण कर आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू म्हाका सुटका मेळटली आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो म्हटल्यान आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो आपड जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू आपड जेजू गुण कर जेजू हात बारी आपड जेजू गुण कर जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो हालेलुया 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 दोळे दापर उला मारा हालेलुया 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 उला मारा भवांना उला मारा सुमया वक्ता तुमका आपडता आनी गुण करता सुमयाची गुण करची दैवी सगळं तुमच्या शिराशिरेने वळटा या वक्ता सुमया जेजू या सगळ्या भक्ती खातीर तुजो आशीर्वाद घाल तुझी गुण करची दैवी सगळं तांच्या शिराशिरेने वळे तुझ्या पवित्र रक्तात तांकां तुमी तळ कर तुझ्या नांवांत तांकां गुण कर तुझ्या नांवांत तांकां आशीर्वाद तुझ्या नांवांत तांकां बेसाव आनी बरें सुमया आपड जेजू आपड आपड या वक्ता सगळ्यांक आपड आनी गुण कर पिडेस्तांक आपड गुण केल्ल्या जेजू या आमच्या सगळ्या भाव भयणीक आपड टच हील हील हालेलुया 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 आपड आपड जेजू गुण कर जेजू तुझी गुण करची देवी सगळं तांच्या शिराशिरेन वळे तुझ्या पवित्र रक्तात तांकां तुमी तळ कर सर वाईट संगतीचे वडे संगते देव सारे जाणार तळे रवार आपड आनी गुण कर टच हील हील हालेलुया 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 kalsat tuझी सूर kalsat राव तुझी सूर चिनिये सोदाता तू मोसो चीसू kalsat राव तुझी सूर kalsat तुझी सूर kalsat राव तुझी सूर जिनिये सोदाता तू मोसो चीसू kalsat राव तुझी सूर kalsat मोच्या हजार बगुणा kalsat मोच्या 100 चिंतना kalsat मोच्या हजार बगुणा kalsat मोच्या 100 चिंतना kalsat किती आसा जाणाय तुझी तुझ्या पोरची सूर
काळजात मोठी आसा जाणा तुझी प्रेम तुझ्या बोर जेजू हालेलुया 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 शदला बला बला दला या हाला हर गांजे जोगड़ा के द्वारा दादी दो शदला ला 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 ईस्वी जेजो 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 हालेलुया 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 हर गांजे जोगड़ा के द्वारा दादी दो शदला बला बला हालेलुया 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 ईस्वी जीसस हालेलुया 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 आमचे हात थकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये देवानी आमकां अभिषेक करून मागया ही पवित्र आत्म्याची कृपा आमच्या देवानी मागा दोळे दांपा आणि पवित्र आत्म्याची कृपा या वक्ता मागा तसं पवित्र आत्मा आमच्या देवानी येऊन दी आमकां अभिषेक करून दी तुझ्या कृपेच्या बेसावानी बरोबर मागया हे पवित्र आत्म्या 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 ओढल्या हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे देवाने मुझे देवाने हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे काळजांत थे मुझ्या मनांत थे मुझ्या कुडींत थे मुझ्या रक्तांत थे हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझ्या कुटुंबांत थे मुझ्या कुटुंबांत थे मुझ्या घरांत थे मुझ्या कष्टांत थे मुझ्या वावटींत थे मुझ्या पिढेंत थे मुझ्या पिढेंत थे मुझ्या सलवणेंत थे मुझ्या सलवणेंत थे हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या भलायकी दिवं के भलायकी दिवं के संतोष दिवं के समाधान दिवं के कृपेन भरूं के आशीर्वाद दिवं के देण्याने भरूं के फळांनी नेटवूं के फळांनी नेटवूं के हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या भलायकी दिवं के संतोष दिवं के समाधान दिवं के जैत लाभों के कृपेन भरूं के हे पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसमाने मग तुझी गुण कधी दैवी सका त्यांच्या शरीराची नेमळे तुझ्या पुत्र रक्तात दोन्ही तळक तुझ्या नावान परे तुझ्या नावान काशी तुझ्या नावान स्वारी पर समया आपण जे आपण पवित्र आत्म्या हे सगळे भक्तिकाच्या मुकल्या राहून वाढतक हे भक्तिकाच्या पाटल्या ते संरक्षण कर हे भक्तिकाच्या बगल्या राहून संगाती हे भक्तिकाच्या भीतर राहून संतोष समाधान तृप्ती फवकर आशीर्वादित करे आपण बेसमाने बर समया आपण जे गुण कर जे टच हील हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, gelap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu, Haleluya. इकडे बोलतोळे तांपी आमच्या अर्ध्याचे राधवरिया एक चरण नंबर पवित्र आत्म्याचे गीत गाऊया. सर्गींच्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाढोनी सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाढोनी दी संतोष दी मैपास दी संतोष दी मायपा स्वाद मनान म्हाका दी उल्लास स्वाद मनान म्हाका दी उल्लास सगळींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाढोन ये देवोन ये वाढोन ये दी बोळेपण दी कालतेपण दी बोळेपण दी कालतेपण दयाळाई मोवाळाय विश्वासपण
दयाळाय मोवाळाय विश्वास सगळीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये देवोन ये वाळोन ये हालेलुया हालेलुया सगळे हालेलुया हालेलुया सगळे हालेलुया 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 हाला 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 शदला बला बला ला 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 या हाला 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 येसू येसू शदला ला 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 हाला 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 हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू ओगळाप तुका सुमियान जेजू वडल्यान अर्गान तुका सुमियान जेजू ओगळाप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 नीट हात उबारया नीट सुमिया सनुभोग आमकां जालो जाल्यार हात उबार दोन थाळयो सुमियाक जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेवंक गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता देवोडा सक्रामेंता साष्टांगमान करूया पूर्विन्यात्या रूपावोदना नोयोरी आदार्या सर्वोमेच्या अस्कत्मिज्ञा बावर्ताची बोल दिव्या जशी बापा तशी स्मृता उल्हासानी सुतीजा पदवी मायमा ससना एकाच काड्यान हरसिता तुका रोगांच्या स्मिरिता सामसामी आवडता आमेन. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो वर्सदास आमचे तेंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत कलतेपणाच्या जिविता मुखांतर सर्गीच्या त्या संतोषांत जिवोवच्या आशेन संवसारी जिवितांत तुज्या उतरा प्रमाणे जिवोवंक आनी मुखांतर तुज्या सर्गींची बेसांवां जोडूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता जो जियेत आनी रास वर्सल येताय ससनाच्या ससना उबी रावया सदैव जावं सुमयेचें नांव
तशें न्ही आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें हातू बऱ्यान तीन पडी व्हडल्यान सांगाता म्हणया सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वदा आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो मुक्तीपणान आराधना वांटणी जावन सोम्याचें बेसांव जोडलेल्या तुमकां अभिनंदन आतां मिसाक आयती जावया संतोषान उल्लासा सम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान खात्या काळजा दुनिया तुका भेटयता कोविसान दामका नवे जिवीर केलाय कोविसा बेतामका नवे विजाव दिलाय तुझ्या उपकार करगा पटयता तुझी आमची देव म्हूण म्हाका उतराय कोंकाशेता तुझ्या मागेता संतोषा उल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान खात्या काळजा दुनिया तुका भेटयता मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता ही मिसाचें बलिदान आमी एका काळजाची एका मनाची जावन भेटोवया एकामेका खातीर मागया हे संदर्भात तुमची सर्ते सवांग गरजो आशा जेजूच्या पांयांतळा समर्पिया बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याक सो एकवट तुमचे सोबे आसूं सवय आसो क्रिस्त तुई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत लुईस गोन्जाग हाचें फेस्त आचरण करता भाग्यवंत लुईस गोन्जाग तो एक माईपासी सादेपणाचो व्यक्तित्व आशिल्लो भाग्यवंत ताका ल्हानपणारच भाग्यवंतपणाचो मुकुट फावो जालो ताच्या भक्ती बरेची न्हियेक कालतेपणाच्या विधेय बरेची न्हिये मुखांतर सोम्याक तो मानता तसलो जालो आनी ताका आज सर्गीच्या राजाचो वैभव फावो जाला ताचें फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना नितळ हाताचो निर्मळ काळजाचो मनीस आमी जावंक लुईस गोन्जागाची देख घेवया आज आमचो आदलो गोळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पॉल सोजू तांचो जल्माचो दीस आचरण करतात ताचे पात्रोनाचें फेस्ती आचरण करतात तांच्या बसोदी ह्या संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी अशें आमी आमच्या भाग्यवंत लुईस ह्या निर्दोशी आनी भाग्यवंताच्या प्रादिताच्या जिवितांत वर्ती देख दिल्लो तो आमकांय असलें जिवीत जियोंक आदार आनी कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया एक घडी परतोडे दांपया आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरया नितळ काळ सामानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया सुम्यान जेजू आयचे सुवातेन तूं म्हणटाय सर्गी दिरवी पुंजावंक पूण आमी संवसारांतच दिरवी पुंजावची आलोचना चिंतना कर्ण मेतेर जाल्ले आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापून बोगसाणें मागोन म्हणटा सोम्या सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय
सुमयान जेजू आमी आत्मीक कुरडेपण होगडावन उजवाडाचे मनीस जावंक तूं आमकां आपणयताय. पूण आमच्या नकारात्मक चिंतपा वरवीं आमचे कुरडेपणांतूच आमी जेल्ले आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा सुमया. पश्चातापण मुखाने मुगोन म्हणटा हांव. क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सुमया जेजू बरेपणाच्या जिविता मुखांतर तुजो कोरो फाटलाव दारूंक आपयताय. तुजे उतर तिरस्कार करना. बरेपणाचे जिवीत सांडल्या खातीर पश्चाताप सुमया मुखाने मुगोन म्हणटा हांव. सुमया दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा उंचणी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्व वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून. आम्ही तुका वागता सुमया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पोता. सुमया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एकडी बोरदोळे दांपया. आमच्या गरजां खातीर ते सावा खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदार आमच्या भोवमोगाळ देण्याच्या दातारा तुझ्या आदारान बघेवन लुईसांनी दोश आनी प्राजिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली. ताची विनवणी मानून घे. ताचे निर्दोशी जिनियेचो आमी पाटलाव करूंक नांतरी. प्राजितान तुजेशी परतूंक आनी काळजाचें निर्मळपण जोडोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. अहजियाची आवय आतलियान आपलो पूत मेला तें पळयतेच तिणें सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केलें. पूण जेरोबोवाम रायाची धूव आनी अहजियाची भयण जेहोशिबा हिणें अहजियाच्या पुता जोवाशाक जुविशी मारचें आशिल्ल्या रायकुवारा मदलो काडून व्हेलो आनी ताका ताचे वैजिने सवे गुप्ती निदेच्या कुडान दवरलो. अशें तिणें ताका आतलिया मुखलो लिपोवन ताचो जीव राखलो. आतलियाचे रजवटकयेच्या वेळार तो सर्वेस्पराच्या मंदिरान 7 वर्सां लिपोवन रावलो. पूण 7व्या वर्सा जेहोयादानान कारिंतांच्या आनी रखवाल्यांच्या अधिपतींक आपोवन धाडलें. ताणें तांकां सर्वेस्पराच्या मंदिराक व्हेलें.
ताचे कडे एक करार केलो. तांचे कडना सपूत घेवंक लायलो आनी उपरांत तांकां रायाच्या पुताक दाखयलो. अधिपतींनी याजक जेहोयादानान दिल्ली आज्ञा प्रमाणे केलें. हर एकलो आपापल्यो मनशांक जावं साबताच्या दिसा काम आशिल्ल्यांक जावं साबताच्या दिसा सुटी आशिल्ल्यांक घेवन याजक जेहोयादाची आयली. याजकान अधिपतीक मंदिरान दवरलेले दाविदरायाचे बाळे आनी दाळी दिल्यो. राखवाली हर एकल्यो आपापल्या हातान शास्त्र्यां घेवन मंदिराचे दक्षिणे कुशीतावन उत्तरे कुशी पर्यंत वेदीची आनी मंदिराचे भोंवतणी रायाक हर एक कुशीन राखचे खातीर रावले. उपरांत जेहोयादाना रायांच्या पुताक भायर हाडलो. ताचेर मुकुट दवरलो आनी ताच्या हातान सल्ल्याची एक प्रती दिली. तांणी तांकां राय केलो आनी ताका अभिषेक केलो आनी आपल्यो ताळयो पेटोवन ते उद्गारले, लांब जियों राय. आतलियान लोकां केल्लो आवाज आयकलो आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन लोकां सोवे रावली. रिवाजा प्रमाणे राय कंब्या कडेन उबो आशिल्लो. अधिपती आनी कुम फुंकपी रायाचे बोगलेक आशिल्ले आनी देशाचो सगळो लोक उल्हासान बरोवन कोंब फुंकीत आशिल्लो. हें सगळें तिणें पळयलें. तिणें आपली मुस्तायकी पिंजली आनी बोब मारून म्हणलें, राजद्रोह राजद्रोह. तेन्ना याजक जेहोयादानान सैन्यांचेर अधिकार आशिल्ले अधिपतींक आज्ञा दिली, तिका भायर व्हरा. तिच्या फाटल्यान कोणी येत जाल्यार ताका तलवारींनी जिवेशी मारा. कित्याक याजकान पयलें सांगलें, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तिका जिवेशी मारूंक नजो. देखून तांणी तिका धरली आनी ती गोंड्यांच्या दारवटल्यान रावळेराक गेली तेन्ना तांणी तिका थंय जिवेशी मारली. जेहोयादानान सर्वेस्परा मदें आनी राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो आनी आपूण देवाची परजा जावंक खुशी व्हरतात म्हूण ताणें भास दिली. ताणें राया आनी लोकां मदीं एक सल्लो केलो. उपरांत देशाचो सगळो लोक बालदेवाच्या मंदिराक गेलो आनी तांणी ताचो नाश केलो. ताच्या वेदींची आनी मुर्तींची पुर्ती फूट केली आनी बालदेवाच्या याजका मट्टनाक वेदी मुखार जिवेशी मारलो. जेहोयादान सर्वेस्पराच्या मंदिरा मुखार रखवालेक दवरलें. देशाचो सगळो लोक संतोशान भरलो. आतालियाक रावळेरान जिवेशी मारलेल्या उपरांत शहरान समाधान आशिल्लें. देवाचें उतर हें. देवाची वडपकार. सर्वेस्परा सियोन शहर विंचून काडला आपलो निवास म्हूण ताणें ते नेमला. सांगाता, सर्वेस्परा सियोन शहर विंचून काडला आपलो निवास म्हूण ताणें ते नेमला. सर्वेस्परान दाविदाक साफोतकान उतार दिले. हे उतार तो मोडचो ना. ताच्या पुताक तुज्या कुशीच्या भोळा तुज्या निवासान हांव चलयतलो. सर्वेस्परा सियोन शहर विंचून काडला आपलो निवास म्हूण ताणें ते नेमला. तुज्या पुतांनी म्हजो सोलो सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ले ते उपादेश पाळल्यार तांच्याय पुतां तुज्या सिंहासनार चडटले आनी सदांकाळ राजवट चलयतले. सर्वेस्परा सियोन शहर विंचून काडला आपलो निवास म्हूण ताणें ते नेमला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली भागी सर्गीचे राज्यस तांचे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसू. तुमची सोबे आसू. मातेवा बरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसामुळे संवसारांत तुमकां दिर्वे पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कान्ना घालून नागयतात. पूण दिर्वी पुंजया सरकार थंय कलंब मांडना, कीड खायना आनी सोर कान्ना घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा गी थंयसर तुजें काळीज आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जाती जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत तर काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. म्हणजे मोगाच्या भवनो भयणीनो बाळो जेजूच्या भक्तिकानो, हेची सुवार्ता आमी आयकली. जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां दिर्वी पुंजाय नाकात. न्ही ह्या काळार सोम्याची उतरां कितलीं तीं पसंदाचीं वा कितलीं तीं ताळपडचीं म्हणून आमी चिंतूंक गेल्यार थोड्यांक म्हणटात दिर्वें पुंजायना जाल्यार जेवचें कशें न्ही. कांयले पुंजायल्यार मातलें जेयत न्ही. कितें म्हणटात देखून आमच्या मलगडे पावसाक कांयले मुडे तांदूळ बरे करून बांदून खंय घालताले आं खंयच्या माळ्यार आं रानच्या कुड्याच्या माळ्यार घालताले. खंयच्या माळ्यार घालनातले. तांदूळ मुडे बांदून कळ्ळे रानच्या कुडाच्या रान्नी आसलेल्या वयर त्या माळयेर घालताले. कित्याक आं आतांचे बरी गॅस नातलो न्ही. हां आतांचे बरी गॅस नातलो त्या वेळ आमी रांदचें आसलें 2 रान्न्यो आसतल्यो न्ही. हां एक शिताची एक नुस्त्याची रान्नी. तातूंत कोलीत दवरनो लांकडान दवरनो फुंकून उजो करचो आसलो न्ही. आनी उजो करता आसतना इतलो दुवरू इतली धांव वयर येताली की आमी दवरलेले हळडुवे बतेनाचे मुडे काडटना काळे काळे इंगळो जावन येताले न्ही. कित्याक आं दुवर ताका लागतलो. कित्याक आमी कोडक्याच्या माळ्यार वा गोठ्याच्या माळ्यार वा आमी सौकेच्या माळ्यार मुडे दवरनातले. हांव आं तांदूळ पाड जाता, तांदूळ बोरोड जातात, तांदूळ कीड लागता. देखून आमी ते तांदूळ थंय दवरचो आसलो. तांदूळ जावं मागीर बीं जावं कळ्ळें. हां ओमचें बीं नेज घालचें बीं पुरा आट्टोळगेर वयर दवरताले न्ही. हें जेवच्या तांदळाची गजाल जाल्यार रानयेंत न्हावंक जाय पुरतें आडार न्ही. आनी भितर रांदच्या कुडार रांदूंक जाय पुरतें लांकूड गिमिसल्या दिसांनी पावस पडचे फुडें बरें करून कोडक्यांत दाळण दवरताले गी. आमकां मात्र पुरो गी पावना. देखून गोरवांक कांय म्हणी जायचे. देखून गोरवांक पावसाक घालच्या बरी खोली सगळ्या रानांतली आरोवन कुरकिलान बरोवन ओडली न्ही. खंयच्याची
कोलयेची मुठी करताले कळलें की तुमकां गोत्तू ना तुमी अमेरिकान जाल्ल्यात आमकां गोत्त आसा सोडया व्हडली व्हडली मुठी करताले मुठींग करन व्हडली व्हडली कुडींग करन न्ही गे दवरताले तें गोट्या घालचें जाल्यार बातेन खावच्याक बातेनी न्ही गे बरें करून बातेनाची कुडींग करन बरी ताका ओळणो पाकें करन बातेनाचेंत सांबाळून दवरताले आमचे मालगडी कित्याक आमी बुकेन व्हडल्यारी ओडणी रेड्यांनी पाड्यांनी गोरवांनी बुकेन ओळणो जो त्या इस्पार तांकां दवरतालीं देखून लांकूड आडर सुडेत्यो न्ही गे मोडलां ताज्या उपरांत तांदूळ ताज्या उपरांत खोली बातेन अशें पुरा पावस येयल्या दिसांक आमचे मालगडे पुंजोवन दवरताले सुगेचें भात जावं वा एणेलाचें भात जावं कोळक्याचें भात जावं लुवल्या उपरांत व्हडली कितें करतालीं तुपींग करताले तुपींग बातेनाचें तुपींग करन भात तातूंत घालन बरें करून बांदून जोगसायन दवरताले कित्याक म्हळ्यार दनयाची घेण दिवंक आसा न्ही दनयाची घेण दिना जाल्यार येवच्या वर्सा गादे गळोवंक मेळनात हें पुरो आसलें हें पुरो आसलें आनी आमचे मालगडे कश्ट दीस काडटाले आनी जेजू म्हणटा हांगासर संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजाय नाकात न्ही ताळ पडटा की काय इल्लें पडना आधुनीक काळार आमी चिंतलें जाल्यार आधुनीक काळार हांगासर व्हड भाताची तुपीं दिसनात भाताचे गादे दिसनात व्हड काळे जाल्ले मुडे आमी कुंकून उक्ते करन तांदूळ काडिनाव न्ही गे पळय गे काडटा ना न्ही गे व्हड कुर्किलांत खोली भरून खोलयेची मुठी आमच्या घरांनी दिसून येनात व्हड बातेनाचें कुडी आमच्या जलांत दिसून येनात व्हड रेडे जावं पाडे जावं आमच्या गोठ्यांनी नात न्ही गे व्हड लांकडाची आठ्ठ्यो आमच्या कोडक्यांनी दिसून येनात न्ही गे कित्याक म्हळ्यार आमकां गॅस आसा फोन केल्यार LPG गॅस जावं बरो इंडियन ऑयल जावं बरो HP सो रापाक हाडून दितात न्ही गे देखून आमी कांय हे संगती पुंजोवन दवरिनाव जमो करून दवरिनाव गीम आयलो म्हणटाना आमी कोलयार येनाव न्ही गे वा कांयच पुंजोवन दवरिनाव आमकां जाय जाताना अंगडी वेता तांदूळ हाडटा सामान हाडटा रांदता खाता जेवता पूण थोड्यो संगती आमी आजकाल दवरता जमोवन दवरता कोण एकलो मनीस आयलो आनी म्हजे लागीं म्हणालो फादर जानेवारी डिसेंबरांत बेड्याक रुपये 400 आसले 400 कळ्ळें गी 400 रुपया आसले पोरन्याक 500 रुपया आसले म्हणजे डेलो बेडो आहलो फादर हांवें भितर दवरलो कांय म्हणजे 500 जावनात 495 असो जाल्ले हांवें 500 जाता म्हणून दवरलो फादर दवरलो आतां वचून कितले आयल्यात गोते 400 रुपया आयल्यात 100 रुपया लॉस फादर दवरूंक न्ही विकूंक न्ही ते दाळात दिल्ले जाल्यार म्हाका 490 रुपये मेळटे आतां 90 रुपये नात पूण आशा मनशांक आनी 1 रुपया मेळोवन दी आनी 5 रुपया मेळोवन दी म्हणून आशा आनी एकलो मनीस आयलो म्हज्या लागीं आनी म्हणालो फादर काले हे पटी कंप्लीट लॉस कितें बेडो जावना बेडो मस्त जाल्लो फादर इकतो आहलो हांवें कुडांत बरो करन फच्चीर करून सबीत करून प्लास्टीक टार्पल पुरो घालून दवरलो कळ्ळें गी पुरूंसून ताच्या आदल्या वर्साचो बेडो दवरलो आतां काल जालें सायबा काल जालें मात्र ही नाविलां आसात पळय इतली उपाद्र करतात पाक्यार बसून 2-3 नळे फुटयल्ले आसता कोणाक गोत्तू उदक पावसाचें पुरो भितर वचून बेडो सोलतना घालें पुरा गोबर जाला पुरा पाड जाला बेडो 400-450 रुपये मेळचे 250 रुपये मेळ्ळे कित्याक लॉस कंप्लीट लॉस हांवें म्हळें आनी 4 वर्सां दवरी जाल्लो पावडर आनी टूथपेस्ट करी येतालो तुका म्हळें कळ्ळें टूथपेस्ट करी येतालो पावडर दवरसो पुंजावन दवरसो आशा एका काळार बेड्याक 100 रुपये येनातले न्ही 150 रुपये येनातले आतां 500 रुपये जाय मागीर पावनात आनी कितें जाय 1000 रुपये जाल्यार जाय दवरता आमी थांतूं कीड लागल्यार पाड जाल्यार उडना पळया
लेखावरती आशा सोनो म्हणटा तुमी जो गंदोरीचे वय गे लेखावर ते जमोन दवरनो जो ते कितें जाता वाळय खाता कीड खाता न्ही नाविला नळे पटयतात उदा भितर पडटा पाड जाता कितें म्हणटात तुमी वय की न्ही आतां वय म्हणटात आमी करचें न्ही मागीर वचून हां देखून पळया थोड्यांचें भांगार खंय आसा हां लॉकरान खंयच्या लॉकरान सेंट्रल लॉकरांत आसा थोड्यांची 2-3 लॉकर आसात कितले आमी तांकांच गोतना बायले कितले लॉकरान गोवा गोत्ता आसतना गोवा कितल्यान बायले गोत्ता आसतना बुस्त आसात भांगार दवरतात लॉकरान तांणी घालचें घालें हां हां काजाराक येतना कितलें भांगार हांवें एक दीस म्हळ्यार एका स्त्रीक गाळे साहेबीन इतलें भांगार घालें भांगार समेत तूं काय उरतीत नांवा फादर कोणी आयल्यार हांव पुरा काण दितां म्हणली कळ्ळें म्हाका उकूल व्हरच्या वयलें पुरा काण दिताय नबी साहेबीनी एक दीस तुका आतां धरतात वेल्यार व्हरून दिता हें पुरो गोल्ड मागीर ओरिजिनल लोकांक तूं हें ओरिजिनल भांगार लोकांक रोल्ड गोल्ड घालून गोंयचें जाल्यार तें भांगार घाल वय की न्ही कितें फायदो मरतना व्हरताय मरतना कोणी भांगार घालतात ते हां पोंडा व्हरता मसो 4 मुदयो घालतात मागीर व्हरतना बुकून काडटात खाण मागीर कळ्ळें मेथीन मात दवरची मेथीन ती खंयच्या फायदो ना न्ही मेथीन ताचे उठून फोंडांत भांगार चेन पुरो भायर बल्सांत राटक्क पळय मागीर 7व्या दिसा मी जाल्ले कुडले 2 गांगणां तुका 2 गांगणां ताका मुदी म्हाका हांवें चेन घाल्ली ती म्हाका मागीर वांटे जाले भांगाराक तो मेल्लो मनीस गेलो थंयत रडणेय जालें विळापी जालो पुरो मूग जालें वय की न्ही हें पुरो जाता कितें फायदो तुवें रोल्ड गोल्ड घालचें हां भांगार लोकांक दवरचें कितें फायदो कोणी एकलो तुजो वळखीचो कोणी एकलो तुजो मोगाचो मनीस येता आरे बाय म्हाका काजाराक घालूंक हांवें भांगार ना एक नेकलेस एक चेन दिताय ना पा म्हजे कडेन ना हांवें हालें पुरो लोकांक दवरलां लोकांक डबल चावी एक गोवाची एक म्हजी तो ना न्ही बायरा न्ही कशें काडचें म्हजे कडेन जायना म्हणटा पळया अर्जंट आसलें एक आमी चेन समेत घालूंक दिना तर तें भांगार कित्याक फायदो पळया तूं घालनाय हेरांक घालूंक दिनाय लोकांक दवरताय कित्याक फायदो जेजून म्हणचें तें तूं पुंजाय नाका म्हणना पुंजाय ताचो वापर कर यूज कर बरेंपण जोड पूण तें जोडनाय बेश्टे पुंगान दवरताय ते कोणाकय उपकारा पडना ना तुका उपकारा पडना ना पेल्या उपकारा पडना कितें फायदो वय की न्ही दुसरें पळया पयशे कोणी एकलो पेपर वाचले हांवें कांय वॉट्सॅपार पळयलें एकलो भिकारी मेलो खंय मरतना ताचे लागीं 3 करोड आसले खंय 3 करोड पुरा जमोवन दवरल्यात आनी हाणें मात भीक मागोवन तूं दीस काडल्यात पोटाक खावना वखद करूं ना मागोवन तूं केलें कोणाक ते 3 करोड कोण एकलो बँक एम्प्लॉयर म्हणटालो फादर एका वर्साक गव्हर्मेंटाक सुमार 10,000 करोडाच्या की चड पयसो 10,000 करोडाचो चड पयसो बेवारेसदार आसलो पळय वारेसदार नासलेल्यान पयसो गव्हर्मेंटाक येता एफडी दवरले पयशे हे जाल्यार मनीस ना कोणाक वत्तूय ना कितें फायदो तुवें खावं नाय हेरांकी दिवं नाय ते पयशे कितें फायदो तुजे लागीं आसात बरेंकन बँकान दवरल्याय लाखांनी करोडांनी आसात वाडे दीस काडटाय ओके बरें पूण सडती पयशे आसात कोणी गरजेवंत आसा आकांत स्वता आनी म्हणटा म्हज्या दुयेच्या काजाराक एक 50,000 दी म्हज्या पुताच्या काजाराक या शिकपाक 1 लाख रुपये दी म्हूण तुज्या लागीं मागता म्हज्या लागीं कांय ना बा आसात हां पूण तूं कांय ते पयशे वापरनाय ताचो कांय फायदो जोडिनाय तूं मीठ मिरसांग घाताय पळया एक मासलियान कांय नाय बरी एक बरें जेवण जेविनाय मीठ मिरसांग खावन तूं गत्ती गटाची जिवीची येताय न्ही आनी इतलो पयसो दवरलाय ना तातूंत तुका फायदो ना पेल्या फायदो कितें फायदो कितें फायदो जेजो म्हणटा कितें हांगा कलम म्हणटा कळ्ळें न्ही कलम म्हणटा वाळय खाता कीड खाता मात्र न्ही सोर खन्न घालना सोर व्हरतात समजलें न्ही एकल्याचे पयशे चोरी जाले
कळलें की थोड्या तेंपा फुडें 2-3 करोड रुपये चोरी जाल्ले. कळलें की ह्या मनशान कंप्लेंट दिवंकूच ना. कित्याक चोरी जाल्ले पयशे पुरो कॅश पयशे कंप्लेंट दिल्यार इतले पयशे खंय दोन आयले म्हणून ताका ते भितर घालतात. चोरान काडूंक गेलो बार चोर गेलोच तूं पयशे काडून. कितें फायदो इतले पयशे रास करून दवर न्हू. देखून जेजो म्हणटा चोर करना घाल ना नागतात. देखून तुका कितें गरजेचें आसा तें तूं सांबाळ, तें तूं दवर, जगोवन दवर. जेजू म्हणटा कांय तूं जगोवन दवरनासतना आयच्या आजीक पुरो म्हूण सांगू ना आपणे. 500 रुपये गोडले 800 रुपये करशिले जाल्यार जाताय. जिवी सरताय 500 रुपये सांबाळ 800 रुपये करस. तुका कितें फायदो. 300 रुपये रीण आनी रिणांत कितें करताय. भांगार दवरताय, घर हाडो दवरताय, जागो विकताय, बायलेक विकताय, भुरग्यांक विकताय. मागीर कालें करतलो तूंय मागीर सुसायड कर मरताय पाडच्या. तशें जिये म्हूण जेजू म्हणटाय म्हणना. आयचे कंदाजीक पुरो म्हळ्यार आज खा पिये गम्मत. फाल्यां कांय थोडे ते मनीस आसात आयचे गमात मारचें. 10 रुपये इनकम जाल्यार 20 रुपये करसूचे. फाल्यांचें पळोवंकूच ना, भुरग्यांचें पळोवंक ना, बायलेचें पळोवंक ना, कुटुंबाचें फाल्यांचें पळोवंक ना, भुरग्याचें शिकपाचें पळोवंक ना. गमात मार, खा पियो गमात मारो, एन्जॉय करो, बाद में मरो सुसाइड करके. क्या फायदा है उसमें. कितें फायदो आहा तूं. है की नहीं, होय की नहीं. हां कांय फायदो ना. तसलें जिवीत बरें न्ही. 4 पयशे गोळू 50 रुपये गोळू तांतूं एक 20 रुपये उरय. 100 रुपये गोळू तांतूं एक 30 रुपये उरय. 1000 रुपये गोळू तांतूं एक 200-300 रुपये उरय. उरोन तुज्या भुरग्यांच्या बायलेच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणाक सांबाळून दवर आनी ते वापर. गरजपटान काड, गरजपटान यूज कर ना ते यूज कर ना. हांव उपाशींत रावता, वखद करना आसले आसोवन दीत. आस्पत्रेंत आसले बँकांत आसोवन दीत. वखद करूं पयशे ना म्हूण तूं वखद करनासतना ते पयशे काडनासतना हो मनीस मरत जाल्यार ते पयशे कितें फायदो. आनी तसल्यांक म्हणटा जेजू तूं जमोवन दवरताय तातूंत ना तुका फायदो ना पेल्याक फायदो. तर कितें फायदो तुवें तो जमोवन दवरनो. कितें फायदो. कांय फायदो ना. देखून जेजू तसल्यांक म्हणटा धिक्कार तुमकां. एक दीस जेजून म्हणलें ग्रेस्त पिशाची ओपार न्ही. आयकल्या तुमी. क्रेस्त हांगा कोण निवलें ना. ग्रेस्त पिशाची ओपार. ग्रेस्त पिशाची ओपार. ग्रेस्त मनशाची ओपार म्हळ्यार जेजू पिशाची. कित्याक म्हळ्यार जायतें पीक ताका जाल्लें, जायतें पीक पिकल्लें, जायतें पीक पिकल्लें, पूण तातूंत कितें जालें. ह्या मनशान तुपी मोडली, नव्या तुप्यान दुसरी मोडली, जागो पावूं ना. कितें जालें म्हूण दुसरी मानली आनी म्हणालो खा पिये गम्मत मार, तूं बरो शाणो हुशार बुदवंत तूं. आनी त्याच राती कितें जालें. कितें जालें. त्याच राती देव कितें म्हणालो. त्याच राती तुजो आत्मा हांवें तुज्या लागसो विसरचो आसा. तूं मरतलोय अटॅक जावन डम्म मरतलोय. सकाळीं उठतना हें पुरो कोणाचें जातलें. पळय की. देखून उडास दवरी जाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. लेखा वर्तें पुंजोवन दवरचें न्ही जेजू स्वस्थ म्हणटा. आनी ह्या उतराक जीव उलो दिता. आनी एक जो म्हणटा दोळो कुडीसो दिवो. कितें. दोळो कुडीसो दिवो. जर वो दोळो तुजो कुडो जालो जाल्यार कळ्ळें की तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो की. आमकां दोळे आसा एकतपटी दोळे बंद जाले जाल्यार संतोश जाता की आमकां दूख जाता. संतोश जाता की दूख जाता. एकलो मेस्त्री आयलो पीटी मास्टर म्हजे लागीं. पीटी मास्टर आयलो. पीटी मास्टर तो भुरग्यांक शिकोवन आसतना भुरग्यांनी एक बॉल मारलो. पीटी मास्टरच्या दोळ्याक लागलो. कळ्ळें की दोळो डॅमेज जालो. ताज्या उपरांत ताका ऑपरेशन करीचें म्हणें
चेन्नई गेलो ऑपरेशन केलें दोळो समज जावंक ना पाटी आयलो दोळो गेलो कंप्लीट थोड्या तेंपा उपरांत ह्या दोळ्याचें इन्स्पेक्शन आखा गेलें वय दोळो गेलो दोनी दोळे गेले ताच्या उपरांत तो म्हजे लागीं आयलो हांवें म्हजें जिवीत संपोवंक मोर्चार सुसायड करच्या त्या चिंतपान तो कुमसाराक म्हजे लागीं एक कावन्सिलिंगा आयलो हांवें ताका पुटलून धरलें आल्तारीर व्हरून आनी म्हळें तुज्या कुडीचे दोळे ती दिसना जाल्यारय तुजे अतम्याचे दोळे आसात त्या दोळ्यान काम कर तुजे कुडीचे दोळे तुजी पतीन जातली तुजी भुरगीं जातलीं टेन्शन करनाका पूण तुज्या अत्म्याचो दोळो क्रिस्त जातलो खंत करची गरज ना कुडीचो जीव काडटल्या त्या मनशां भियेनाका तूं म्हणटा अत्म्याचो जीव काडटा त्या देवा भिये आनी तो देव तुका सोडून घालचो ना आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आदल्या वर्सा तो रिटायर्ड जालो 35 वर्सांची ताणें मास्टराची सेवा केल्या ताचे उपरांत म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ताणें काम मुंदरशिलें ताचे उपरांत 12 वर्सां ताणें काम केलें 12 वर्सां भुरग्यांक स्पोर्ट्स शिकयले भुरग्यांक बरी मेडल हाडयलीं नाटक बरयलें नाटक एक्टींग करून दाखयलें सगळें बरें केलें पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कित्याक बरें जायना जाता देखून एक कुडीचो दोळो तो जेजो म्हणटा बायलो दोळो गेलो जाल्यारय भितरले आत्मीक दोळे आसात ते आमी उक्ते दवरीसय ते उक्ते दवरले जाल्यार कितें जाता आमी केदेंकच निराशी जायना तो उजवाड आमच्या मोती भितर आसा जायते जण कुर्डे पळया कुर्डे थोडे पटी दोळे नातलेले आसात भाव भयणी आसात आमची पूण पळया ते मनीस सुकोनी दांटून पडटा ते दोळे आसले मनीस वैकला बंद पडटीत दोळे आसले मनीस दांटून पडटीत ते पडटा ते पडनात हांवें एका पिरगजीन आसलो थंय एकलो दोळे नातलो मनीस आसलो 8 वरां मीस जाल्यार तो 7:45 7:30 इगर्जीन आसतालो 5-6 किलोमिटर ताणें हेजे बस दरेजे बसा तावन देंवन सोलून हेजे एकलोच येतालो पयले ताणें मीस येवचें दोळे आसले मनीस महिमा जाताना धांवन येतात हुमकळून धांवन येतात दोळे आसले आमी लेट दोळे आसले मनीस बसात देऊन ताना पडटात रिक्षा आपटातात बायका आपटातात पूण हे पडनात कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय आत्मीक दोळे आसात क्रिस्ताचे दोळे आसात उजवाडाचे दोळे आसात ते निराशी जायनात आनी एकल्या भावाक हांवें पळयलें कुडीचे दोळे नात तो एकलो भाव पयशिल्या एका तळ्यांतलें उदक माथ्यार वोवन हाडून माथ्यार वोवन हाडून येता त्या तळ्यांतलें पणकुल्यांतलें उदक इतलें वयर घरा हाडून येता पडलेलीं मोडलां पुरा सवर्ण माडा घालता मासली आयल्या काण घेता सुटी करता आवयक दिता आळेन वाडटा पुरा करता दोळे नात पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन एका दोळे आसलेल्या मनशाक करूंक जायना जाल्लीं कामां करतात कित्याक आत्मीक थंयसर उजवाड आसा आत्मीक ते दोळे आसात म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आनी ह्या दोळे उगडायले आत्मीक दोळे उगडायले कुडीचे दोळे आमी दवरले जाल्यार आमी कितेंय करूं तें आमी समाधान आमकां आसना देखून जेजू म्हणटा तुजी धर्मदिश्ट बरी जावंक जाय तुजी धर्मदिश्ट म्हळ्यार तुजी आत्मीक दिश्ट आसा पळय आत्म्याची दिश्ट तुजी बरी जावंक जाय आत्म्याची दिश्ट तुजी बरी जाली जाल्यार सगळें तुजें जिवीत संतोशाचें जातलें जर तर तुजे आत्म्याची दिश्ट अशीर आसा नॅरो आसा अशीर आसा ती वायट चिंतपाची आसा ती नेगेटीव चिंतपाची आसा धना सकारात्मक आसना कळ्ळें गे ती नेगेटीव एनर्जीन भरलेली आसा कितें केल्यारय बरें ना कितें केल्यारय जायना म्हाका खंयचें जायना म्हाका करूंक कांय जायना तेंय समाना हेंय समाना ना 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 म्हणली तित नेगेटीव साल ती चिंतापू तुजें तें आसा ती धर्मदिश्ट आसा जाल्यार तुका खंयचें केल्यारय बरें ना खंयचें केल्यारय तुका जायना आनी अशें तुजी ती धर्मदिश्ट भितरली ती कुर्डी जाल्या देखून तुका कांयच बरेंपण लाभना देखून जेजू म्हणटा तस जाल्यार चिंतपान आमी जियोवचें न्ही आमची धर्मदिश्ट ती बरी करी जाय ती पॉझिटीव रितीन सकारात्मक रितीन ती आमी बदली जाय आनी ह्या मुखांतर तुज्या आत्म्याचे दोळे उगडटीत तुजे भितरले दोळे उगडटीत
तुझे बायले दोळे उगडतेत आणि कुडीचे आत्म्याचे दोन्ही दोळे जर तर उजवाडले जाल्यार कितलो प्रकाश बरीत उजवाड तुजो जावचो ना. जर तर भितरले दोळे दांपल्यात बायले दोळे तुवें दांपून खाण गेल्याय जाल्यार केदो व्हड अंधकार तो जावचो ना. आमासेच्या रातीच्या की भिरांकूळ अंधकार तो जातलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कळ्ळें तुका. देखून कन्शन्स केल्यार तुका समाधान म्हणल्यार संतोष म्हणल्यार आसचें ना. देखून तस जाल्यार अंधकारान जिवोवची मनशां आमी जावंक नजो बगर उजवाडाची मनशां आमी जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड तुमी संवसाराचो उजवाड. तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजड जाय आनी तांणी तुमची बरीं कामां पळय जाय सर्गीच्या बापा महिमा दी जाय. असली बरीं कामां उजवाडाचीं कामां जावच्याक आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. आमची मागणी आमची गरजो आमची आसा सर्गीच्या बापाच्या पांयांतळात समर्पिया. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या बावर्ती जिणेन जेजूको साक्षी जावन तांच्या परजेक मेल फंक्त जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आय. बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर्व भक्तिकांची सर्व मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बगय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक कुमक कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर्व पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेक कालती मान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सोरदानीक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दराळ बेसांव दिवन तांचे जिवी सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रयोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करून वावरलेल्यांक सुदर्शितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे इकडी पतोळे दांपी आमच्या कसकी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला आनी जे रेते गावून हे मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व रेत्या बसूत आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत भोव अपुर्ब्याची शिकवण दिवन तुजी भुरगीं जावंक आमकां आपयलां. त्या सुकणे प्रमाणे जिवंक आनी तुजी खरी भुरगीं जावन जिवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासा क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बाप्पा आमच्या सर्वेस्परा देवा बगेवन लुईसा परी आमकां कुरपेच्या नितळ निर्मळ शेल्यान नेटोवन ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक फोवो कर आनी तुज्या सुबाम देण्यांनी बर
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काणी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या भक्ता सवे तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याची इनाम तुज्यास देण्यासो मुकुट. प्रितीमर तांचे जिवेत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार आमा पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणे आमच्या अस्कतकायक धैर आनी घटाय. हे आमकां तुज्या मोगाचे देणे. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजान आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बळ दिता वो हिशोब नासलेलो सोमो आमच्या मायमेवोन भावा भयणी सुवोम. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povi dalbaranso सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. हे घडये कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया. सगळे आमचे जिवीत जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण देवया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sunggutu pergetuya. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu नव्याने तलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर सेवतेल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अग्या प्रित्मेचे विस्तारले जो भुवी सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सैबा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो मेल्याच्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट हातीन
मोरान बोल्या सुमेस्तान तुझें परस झरीत मुखामळ बळोवन भाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण मागता वैदाम रे देवाचे माये सांगता बगेन झुजे तुझ्या पोती सांगता बगेन धम तुका सांगता आनी सवकाळ तुका मान वल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुळुंदराची आचना मोतीन दवरून बगे ಒಂದು लुईस गोन्जागा बरी कलतेपणाची सदैपणाची सोम्या मानतात असलेंची विध जिवंकू देवा स्वादार कृपा मागून सोम्यान शिकलेले मागणे सांगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमची तांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देयकुणेची वितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्याक आमकां तुझे उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माया मोगस गुर्तू जावन संतोषान एकामेकाक शांती दिव्या देवाची शिडी संसार जबाब करतले आमची काकूळ कर देवाची शिडी संसार जबाब करतले आमची काकूळ कर देवाची शिडी संसार जबाब करतले आमकां शांती दी जीवित मेळोवन दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान हे संवसारी आयली पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर जियोंक आनी सर्गेचे जोडूंक जिवी जोडूंक उलो दिता ती हे शिडयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली सुम्याच्या जीवनाक आमी मुखार सरया ताची संगी गावया सस्ती जिरेची आमी खाण सेव्या नवे जिवीत आजोड्या सुम्याच्या जीवनाक आमी मुखार सरया ताची सैरी रावया संस्कृतीची आमी खाण सेव्या नवे जिवीत आजोड्या ये सुम्या तुये दुर्गोड्या भिडाराती आता काळो मोसो धांवडाय सदा वाटेन म्हाका सल ये सोम्या तुये भिडाराती तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखा दाखवाली संगी
ही आम्ही एक जाऊन राहूया, येते सोळामी जोडूया. सोम्याच्या मोगात आम्ही एक जाऊन राहूया, प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बोमोगाळ दयाळ बापा, देवदूतांच्या खणान तुवें आमकां दोशी केली. भगेवन लुईसाची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नित्य काळी दिन वासूंक आमकां कृपा दी. आनी आमच्या पातकी सैमाच्या आनी संवसारी वंदवण्या मदें निर्मळपणाचें मोल वळखूंक आनी अपवित्र जेवणाचे गठेन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक भोव कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देखून बसया. मगाच्या भाव भयणीनो, बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हड संख्यान तुमी ह्या पुंतळाक हांगासर आयल्यात. सुम्याची बेसांवां कृपा जोडच्याक आयल्यात. खंडीत बाळू जेजू तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर निरंतर जावन आसा. हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार मीस नव्यान आनी तेलाची माखणी. 10:30 वरार हांगासर सक्रामेंताचें आराधन. देखून देवी काकूळ तेर्स शिकयतना 10:15 वरां 10:15 शिकयल्यार बरें. 10:15 देवी काकूळ तेर्स 10:30 वरार आराधन 11:30 पर्यंत. उपरांत मीस आनी 1:15 वरां घेतल्याक आखेर करूंक आमकां साध्य जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी सर्व आराधना घेतना वेळार येया. भलायकेचें आनी सुडकेचें मागणें आनी आराधना मुखांतर मात्र साध्य. देखून तुमी फकत नव्यानाक मात्र येवचें न्ही, बगर आराधनांत आराधनाक आयल्यार तातूंत चड आनी चड बरेपण जाता म्हणलो भरवसो पातळी आमची. देखून चडी संख्यान ह्या आराधनांत वांटली जावन सोम्याची कृपा, सोम्याचें बेसांव, विविध नमुनेचीं बेसांवां जोडून घेवंक तुमकां उलो दिता. देखून 10:30 वरार आराधनाक शुक्राराचें हांगासर येवचें. 11:30 वरार मिसाचें बलिदान, देवाचें उतर. ताचे उपरांत नव्यान, उपरांत तेलाची माखणी, उपरांत आयलेल्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ हांगासर आसा. व्हड संख्येन ह्या पुंतळाक येया. सुम्याची बेसांवां जोडा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर आमचे पदऱ्या बसात बाब रॉबर्ट क्रास्ता. ते आतां निवृत्ती आसक तरी लोकांच्या सेवेच्या उर्बेन हांगासर म्हजे सगळीं वावरकर्त्याक हांगासर आयल्यात. मालगडे आसक खंडीत म्हाका चड मोगाचे आनी अभिमानाचे आनी तांचे एक अस्तित्वत म्हाका एक प्रेरण जावन आसा. पक्षी किरेंत म्हजे सांगाता 2 वर्सां ते आसले आनी हांगासर म्हजे सांगासा आसून म्हाका ते म्हज्या वावरांत आदार दितले. तांच्या वर्त्या देण्या बसोत आनी व्हड मोगाच्या सहकारा बसोत हांव तांकां दिनवास पटयतां. तुमा समेस्त तांचे तर्फेन ह्या पुर्गजेक आनी तशेंच पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तांची वळख तुमकां मुखार जातली. नवार्थीक आसक ते कॉलेजींत जावं मडेंतार, जावं पुत्तुरांत, जावं शिरवा, जावं कल्याणपूर वा पंपेंत ते प्रोफेसर जावन प्रिंसिपल जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा. जायत्या भुरग्यांक उजवाड दिल्लो आसा. जायत्यो कॉलेज्यो बांदिल्ल्यो आसात. जायतो वावर केल्लो आसा. आत्तूरू, कठील, तशेंच पेरमाई, तशेंच निरपळ्ळी, पेत्री असले फिरगजेनी विगार जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा. आनी अशें आसतना जायतो अनुभव आसलेले याजक, भलायकेचे याजक आनी भलायकेचे पदऱ्या म्हणटात. तांकां इदोळ पर्यंत कांय स्पिडा ना. देखून देवान तांकां बेसांवांनी भरलां. इकडे पर्यंत ते आस्पत्रे एडमीट जावनात वा खंयचें वखद तांणी काण घेवना. असले 82 वर्सांचे प्राय तांकां भलायकेची देवान दिल्या. त्या पासून देवा अर्गां दिता आसतना मुखलो वावर करूंक देव तांकां कृपा बेसांव दिवूं दी म्हूण आमचें मागणें तांचे खातीर. तशेंच आयची गितां गावंक आमकां आदार दिल्लो भाव क्लिफी, तुजोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर कुमसारां आसात. हर एका शुक्रारा सकाळीं 10 वरार कुमसारां सुरू जातात. सकाळीं 10 वरार आराधनाच्या कोपेलांत कुमसारां आसतलीं 10 ते 11:30 पर्यंत. कळ्ळें की
देखून तुमकां कुमसार सुटावें जावंक जाय वेळार तुमी येया 1.5 घंटाचो वेळ आसा सुटावें कुमसार जावचें कुमसार आराधनाच्या चापलांत कुमसार जाता आसतना हेरांनी थंयसर रास पडचें न्ही हेरांनी कुमसार जातना आयकुचें न्ही देखून मागणें तुमी इगर्जेन करचें आराधनाक मात्र कुमसाराक मात्र आराधनाच्या चापलाक त्या वेळार वेचें स्टॉलाक भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ दुंपू कोंतां बेंतिन्यो रेलिको उदक अगमेंत इत्यादी आसात हे सगळे आमच्या मेजुजा भितर झुजोवंक आनी जडी जोडूंक आदार दितात त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक तुमकां उलो दिता दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन म्हणटा आमी वखदां आशिर्वादीत केल्लीं बेंजार केल्लीं आयुर्वेदीक वखदां आसात गॅस्ट्रिकाक आस्थमाक तशेंच श्वासकोशाक लंग्साक तशेंच गांठी दुखीक गॅस्ट्रीक पिडेक आनी तशेंच तेलांय आसात भुरग्यां पिडेचीं वखदां आसात भुरग्यां पिडेचीं वखदां आसात हीं सगळीं स्टॉलान मेळटात थंय घेवन ताचो फायदो जोडा परगांवा पर्यंत ही वखदां व्हरतात जायते बरेपणाचें जाता देखून अशें बरेपण तुमी जोडच्या की वखदां हांगासरांतल्यांत स्टॉलाक भेट दिवन ती तुमी घेवयेत मिसां थंयसर स्टॉलांत दिवयेत नंतर हांगासर एनोटीक जाल्ले कुडले हांव ऑफिसांत आसतां हांगासर तेलाची माकडी जाल्ले कुडले हांव ऑफिसांत आसतां तुमी मिसां वा दान इतर दिवंक आसा तुमकां स्वागत हांव मागीर जेवतां पयलें जेविना देखून पयलें थंयच ऑफिसांत आसता देखून तुमी कोणें वेचें न्ही म्हाका मेळून वेचें वा तुमकां तुर्त आसा अर्जंट आसा जाल्यार ऑफिस हांगा स्टॉलांत थंयसर मिसां वा कांय दिवंक आसा दिवन तुमी वेचें आराधनाचें कॉपल सकाळीं 7 तो सांजे 7 वरां पर्यंत तुमच्या मागण्याक उक्तें आसा हर एका ब्रेस्तारा हांगासर सांजे 5 वरां विनवणेचें पंगडा मागणें आसा देखून आदल्या ब्रेस्ताराय 5 तो 6 वरां म्हणसर हांवें मागणें हांगासर केल्लें कालच्या दिसा जायतीं जाणां वांटेलीं जाल्लीं तुमी खुशी आसा मोग आसा मन आसा व्हड संख्येन मागण्यांत येवंक वांटेलीं जावंक उलो दिता दनपराच्या जेवणाक कुमो करूंक तुमकां उलो दिता सगळे स्पॉन्सर जायनात तुमचे कुशेचें कितलें तें जावं दी तुमी संतोशान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं शुक्राराच्या दनपराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता आतां लोक भरून येता पयलें 7,000 आसले आतां 10,000 केल्यात सडीत कुमो करन सहकार दिवंक तुमकां उलो दिता तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जिबल्यो काजारां कुमगारां वा एनिवर्सरी कितेंय बरी कार्य आसतना ह्या पुणतळ उगडास करा जेवणाक कुमो करा आनी आमी सडभक्तिका तुमचे खातीर मागता पुणशेतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता जायते अभिवृद्धी हांगासर जाते आसा इगर्जेक लायट गेल्यात आनी सुमी दिसतात तोंडां सगळ्यांची दिसतात न्ही की थोडी मॅटां गेल्यांत आमी हांगासर आनी जायती मांडावळ आसा वाती पेटोवची स्टँड थंयसर करूंक आसा बिजनांतले बरी वाती पेटोवंक ही सगळी अभिवृद्धी पुणतळाची करूंक आसा देखून फुलनी फुलाची पकडी दिवन तुमी सहकार दिवंक ह्या मुखांतर तुमचे लागीं विनंती करता कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता व्हड्या संख्यान तुमी येत आनी येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें तुमकां राखोवंक पडचें ना फोन नंबर म्हज्या ऑफिसान म्हाका मेळटा तुमकां दिता नंतर गुगलांत म्हजें नांव गेल्यार थंयसर कॉन्टॅक्ट नंबर मेळटा नंतर दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलांतय थंयसर फोव जाता आयच्या दिसाचें हें नवें हांगासर मीस नवें आराधन सगळें चित्रीकरण करन आयच्या दिसा सांजे 7 वरार तें यूट्यूब चॅनलार दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार प्रसार जाता तें तुमी पळया हेरांकी धाडा आनी हाचें बरेंपण जायत्यांक जावं दी कित्याक म्हळ्यार ह्या यूट्यूबार येवच्या आराधना मुखार जायत्यांचें बरेंपण जालां देखून तुमच्या भुरग्यां बळां परगांवांत असलें धाडा बरें जाता जावं दी तुमी सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता हें चित्रीकरण करूंक आतां हांगासर आयलेलो विनोद फेर्नांडीस आनी सगळ्या ताच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखाच्या भाव भयणीनो हेच्या दिसा आमकां हांगासर देवस्तुती आनी जेवणाक कुमोक केल्या रुजाई वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आनी सगळ्या तुमच्या वावराचेर मागता हेच्या दिसा आमकां जेवणाक हांगासर फुल्ल स्पॉन्सर कुमोक केल्या शनल परपेच्युअल डिमेल्लो वेलंकनी वाडो पदऱ्यापान तांकां मनाची वाद दी जाय म्हूण विनंती करता तुमच्या सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा नव्यानाक आयती जावया तुका
संगी सदा बाळक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वारा. देवी घालया नाना भुरग्यां सांगता राव स म्हजो संतोष म्हणटा समी तो मनशाचो इश्ट जावन गेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशांक तो पावलो पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेण्याऱ्यांक शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितल्या चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एक घडी बरोबर बसया जायती त्या सवांग हांगासर आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही त्या सवां आमी आतां वाचून सांगता आसतना जर तर तुमची त्या सवां आसा जाल्यार ह्या त्या सवासाक आतां कुडसून आमी एका खातीर मागया. 16 जाणां बरी भलायकी फोव जावं 6 जाणां बरें काम फोव जावं 14 जाणां काजारी जोड्यांक भुरग्याचे देणे फोव जावंक 13 जाणांक UK वचूंक सगळी प्रोसेस कंप्लीट जावंक 2 जाणांचो पासपोर्ट मेळोवंक एकल्या जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक एकल्याच्या दाव्या कुशीची सगळी ती कुशीची सगळी गेल्ली सकत पाटी येवंक 13 जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक 13 जाणांचे मायग्रेन गूण जावंक 2 जाणांक बरें घर जागो फोव जावंक 13 जाणांक धरिल्लें घराचें काम शबित्यान पंता पावोवंक 12 जाणांची इन्फारी करून करपा मेळोवंक 8 जाणांचो ताप शेळकोंकली गूण जावंक 5 जाणांच्या कुटुंबां समाधान आसूंक 2 जाणांचे मोतीक समाधान फोव जावंक 18 जाणां भुरग्यां शिकून बरी मोज जाणवाय उडासाचे सगळ्यात फोव जावंक एकल्या गुमटेकची शिरेची तकलेची तूं संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीची बरी गुणी जावंक एकल्याच्या कुडीची सगळी गॅस्ट्रिकाची पेट संपूर्ण रितीन गूण जावंक एक उदरपुराच्या आवय बरी भलायकी सगळ्यात बोळ फोव जावंक एक कुटुंबा शांती समृद्धी रास करूंक 13 जाणांची आतपायांची गांठी दोकी गूण जावंक 13 जाणां ती धरली सगळी कामां सबित्यान पता जावंक 2 जाणांनी एकामेकाक दिल्ली बसवणी गोळ्यान ती पाळूंक एकल्याच्या कृषेचेर भरपूर आशिर्वाद फोव जावंक एकल्यान धरिल्ले सगळे काम शबित्यान पंता पावोवंक एका चलयेची शेस्त उणी जावंक बरी भलायकी फोव जावंक जिविताचो सगळो जैत ताका फोव जावन बरें जिवीत रुता करूंक आदारांनी करपा मेळोवंक MBBS तरणाट्या शिकूंक जाणवाय गिन्यान फोव जावंक परगांवांक विजिटी विजा गेल्ल्यांक 13 जाणां बरें काम फोव जावंक तशेंच 32 जाणांक प्रत्येक ते सावा पासून म्हाका विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आनी कोणा मागतान बसिला तांचे खातीर आमचे खातीर सगळ्यां खातीर मागया देमी घालया सर्गींच्या बापा उलो मारूनो ताणें गेल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दिता आसतना ही आमची मागणी बळू जेजूच्या पांयां तळा समर्पया. अर्गां तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगळप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजामंदी दिता सुमिया तुझ्या मुखार उबारलेली मागणी तुका भेटून दिता जेजू तू बहुदय आणि मैपासी काकुळीचो दे आमची मागणी मागून घे आमच्या मागण्या कांदी सर्वेस परा आमकां मागलेले सगळे फोव कर आशीर्वादित करी तुका सो महिमा तुका जवरादा उगलाप हालेलुया 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 सांगता मागे ही बगे वंदो जेजू बाळका तुजी पदव्याच्या पितरां उगलापी केल्ली आसता तुजो हात बेसांव देव केल्लो आसता तुका पातीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दय नायक तुझ्या बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्त्रिका जाता तशी संवसारान जावं आणि आमी आमचे सकयल आमक शिका तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां गाळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी देवा सपूत मनीस जालो नमान मरी कृपे मरले सम तुजे संगता आसतने आमी दादू सदैव आनी सदैव फॉल यूज चेंजेस नमान मरी कृपे मरले सम तुजे संगता आसतने आमी दादू सदैव आनी सदैव फॉल यूज चेंजेस आनी देवा सपूत मनीस आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी देवा सपूत मनीस जालो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाल जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाल जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाल संगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय
मग आणि तुम्ही घेतल्यात सुदानी तुमका मेळटले आणि बडे आणि तुमका उक्ते जातले तुझ्या भाऊ भगवंती मरियेच्या मजतीचेर पातयेन हांव बडे येता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळशें कर मौनपणी आमच्याच गरजां खातीर आमच्याच कुडीच्या पिडेच्या गरजां खातीर मागया. सांगाता ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सगळींचो बाप तुमकां दितलो. तुज्या भोव भगवंती माये मरियेच्या मजतीन हांव गलतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुज्या नांवी मागता आनी तें म्हाका फावो कर. म्हज्या कुटुंबा खातीर मागया. म्हज्या कुटुंबांत समाधान संतोश भलायकी कुटुंबाच्या सरसन्या खातीर मागया. हांव आनी म्हजें घराणें सगळें सोम्या भेटोवन दिवया. सांगाता ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार सदात पूण म्हजीं उतरां सदाशीं नान तुजे भोव भगवंती माये मरियेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा. एक घडी जे कोणाक मागतान बसयला तांचो उडास काडया तांच्या पासत मागया. सगळीं सांगाता ए अजांबाच्या जेजू बाळका कंतिनांनी बेजारायन बरयल्ल्या आमच्या काळजांचेर एका कोटीची दिश्ट घाल म्हूण आमी तुजे मुखार सर पडोवन मागता. तुजे इतलें बिरमोदेन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजी गोमक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता आमेन. एक घडी बोर सुम्या जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया. 20 जाणां बरी भलायकी 16 जाणां बरें रिजल्ट 14 जाणांक मतीक समाधान 6 जाणांक परगांव विजा 18 जाणांक बरें काम एकल्याक मतीक समाधान एकल्या गुमटी शिरीची तकलेची दुखूण एकल्या चलयेचें स्ट्रेस उणें जाल्यात एकल्याचे बरें रिजल्ट MBBSान फावो जालां. त्या गजाना खातीर धरिल्लीं सगळीं कामां पंता पावल्यान एकल्याच्या क्रिस्तीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला एकल्याच्या बोरवेलाचेर आशिर्वाद लाभला तशेंच 40 आनी 7 जाणांक विविध बरेपण लाभलां. हे सर्व बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. सुमे जेजू क्रिस्तान बरें केल्ल्या बरेपणाक अर्गां जावन सांगाता मागया. ए भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या त्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णीत येयल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातयेनी आमी तुजे दवरता. तुज्या अजापाच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवं दीत तुजी कळनातली दैवी मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सुमयाचे नांवी आमचो आदार सुम्या दयेन आयक मुजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजेशी पावून दी. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर्व दयाळ्यान आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गूण करची दैवीक सकत पिडेस्त कुडेक लागून कश्ट भोगतेल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन विविध रितीच्या पिडेनी कश्ट तेल्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या पुता बाळक जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणान जोडिल्लो दैवीक अनुभव सासणाचें जिवी जोडूंक तांकां आदार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹೋದರರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಸರ್ವೇ
स्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटूर तुमच्या पाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे उबी रावया ह्या शुक्राराच्या दिसा बाळू जेजूच्या पुंतळाक हांगासर येवन हे नवें आराधन करूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक नवें नामकांत्र बाळू जेजूची कृपा जोडूंक हो केल्ल्या पासून तुका मेहरगान दिता आतां आमी जेवणाक आयटी जाल्या हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या सर्व दानींचेर तशेंच जेवण तर करूंक कश्ट पावंट काडलेल्या वाडेकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या दानाचो न्ही कुमकेचो वावंटीचो फळ हे तेच मोपान तांकां फाटीं मेळोसो कर म्हूण मागता हें जेवण आमी जेवंक तयार जाल्या हें जेवण जेवतना एकुडीच्या वाडावळीक तें उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरीशें कर म्हूण आमी मागता हें मागता हांव तुज्या पवित्र नांवान जो जी रास करता हे ससनाच्या ससनाक आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी मगळ भाव भणीनो भोव भक्तीपणान आराधनांत मी सांद नव्यानांत आनी सगळ्या ह्या संभ्रमांत वांटली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां तेलाची मागणी आमी करता जिणेंत हांव कश्टातना सम्या सोगडास येता कश्टाचे हांव नियळटा ताळो तासो आयकता जिणेंत हांव कश्टातना सम्या सोगडास करता कश्टाचे हांव नियळटा ताळो तासो आयकता कष्टांतल्यान येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशीर तुमकां मोगाशा गोपान तुज्या मोगाचें न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेल्विन आतां तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमो करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता आनी तुमी आमचे खातीर मागा आमकां सहकार दिया म्हूण विनंती करता देव बरें करूं